कुडचडेंच्या वाठारात कोयर प्रक्रिया प्रकल्प लोकांची दिशा भूल करून उबारला असो आरोप नगरसेवक बाळकृष्ण होडारकरान केला। बुधवाराक घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत तो उलयतालो। भायल्या वाठारांतल्या कुडचडे वाठारांत कोयर हाडटा जाल्यार तो पुरायपणान सीलबंद ट्रकांतल्यान हाडचो, तशेंच कोयर हाडटाना ताचो त्रास थळाव्या लोकांक जावपाक जायना हाची जतनाय घेवपाक जाय आनी कोयर ज्या ट्रकांतल्यान हाडटा ताका GPS सिस्टम बसोवन कोयर खंयच्यान हाडटा तें कुडचडेच्या जनतेक कळपाक जाय अशें ताणें सांगलें। हाडिल्लो काय कितें ताजेर ताणें कितें तरी वेग आन्सर दिलें, कित्याक तो सदांच आपले दोन गोश्टी म्हणटा, पण दोन गोश्टी तो चित्रबद्ध जायतालो, पूण आज पर्यंत दोन गोश्टी कितें म्हणटा अजून लोकांक कळूना। पूण गार्बेज प्लांट जो हाडला तो ताणें पयलीं अनसेग्रिगेटेड गार्बेज ट्रीट करपाक हाडिल्लो हें ताणें एक कडेन खंय तरी मान्य केलें आनी तो म्हणटा की आतां ऑर्डर आयिल्ल्या कारणान आमी तो मॉडिफाय केलो। सो मॉडिफाय केलो म्हणल्यार कितें केलो? अपग्रेड केलो, वाडयलो काय देंवयलो? कारण आमचो कुडचडकारांचो एक विरोध आशिल्लो की भायली गार्बेज आमकां हांगा नाका। तेन्ना ताणें सांगिल्लें की भायली गार्बेज कित्याक घेवपाक पडटा, जेणे करून आमकां गार्बेज खंयच्यान हो ट्रक खंयच्यान कितें हाडटा तें कळटलें लोकांक। एक दुसरें ताणें सांगिल्लें की ट्रक सामके सील्ड आसतले, ते सील्ड आसचे आनी जी गार्बेज भायल्यान येता ती ज्या भशेन कुडचडकार सेग्रिगेट करून दितात ती पयलीं थंय तांणी सेग्रिगेट करची आनी मागीर सेग्रिगेटेड गार्बेज हांगा हाडून ट्रीट करची, जेणे करून लोकांक त्रास जावचे न्ही आनी वर्कींग आवर्सान किंवा नॉर्मल आवर्सान ते ट्रक हाडचे।